फातोड्डा बोर्डा कब्रस्तानाच्या विशयाचेर आता गोयच्या आर्च बिशपान परिपत्रक काढला। सगळ्या धर्मातल्या लोकांक मरणा उपरांतले अधिकार सन्मानान करपाचो अधिकार आसा आणि चर्चूय ते मानता। आर्च बिशपान ह्या विशयाचेर विरोध करप्यांक हो संदेश दिला। 17 तारखेक जाल्ले ह्या विशयावेले बसकेत फादर मेवरिकाक लोकांनी धांवडायल्लो ते चुकीचे हेवूय तांणी स्पष्ट केला। 17 तारखेक आयतारा फातोड्डा बोर्डा कब्रस्तानाचे इशूचेर जाल्ले बसकेत बोवाळ जाल्लो। थंयसरल्या लोकांनी थंय आयिल्ले फादर मेवरिक आणि फादर फ्रेडी ब्रागांजाक धांवडायल्लो। ह्या विशयाची गंभीर दखल घेवन आता चर्चीच्या आर्च बिशपान परिपत्रक काढला। चर्च म्हणटा 17 तारखेक विशयाचेर जाल्ले बसकेत फादर मेवरिक आणि फादर फ्रेडी ब्रागांजाक धांवडायल्लो ही गजाल बरोबर न्ही। फादर मेवरिकान वेगवेगळ्या धर्मातल्या लोकां मदीं चर्चेन सामंजस्य दवरपाक यत्न केल्यात। सगळ्या धर्मातल्या लोकांच्या सामंजस्याक लागून सगळ्यांनी एकठांय येवन हो प्रश्न शांततायेन सोडोवपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सोनसाड्यार कब्रस्तान करचें न्ही, मुस्लिमांक कब्रस्तान जरूर दिवचें, मात ते बरे सुवातीर म्हूण बोर्डा आनी रायाच्या लोकांचें म्हणणें। ही सुवात खडपांनी भरल्या, थंय पुरिल्ल्या कुडीची विटंबना जातली। एचजीपीडीएत धरून ह्या साबार कमिटीने हे सुवातेर कब्रस्तान करूंक विरोध उक्तायला। आतां मेरेन कब्रस्ताना खातीर जाल्ले सगळे प्रक्रिया रद्द करचे म्हूण लोक कोर्टात वचपाचे आसात। That SGPDA themselves in their meeting has rejected this proposal of setting up the Kabristan at the proposed site. That was years back. So also the other authorities also opined that this Kabristan cannot come on this hilly terrain because of the gradient. Let us make it very clear. In none of our statements and meetings or complaints that we have filed to all authorities, we have never said that the Muslim community should not get a Kabristan. In fact, we have been supporting them that they should get a Kabristan, but a decent Kabristan. They should not get a place under the misguidance of these authorities and especially under misguidance of Father Maverick. Efforts are being made to give this hilly terrain, which is a rocky hill, for the Kabristan. Even if this land is given to the Muslim community, and if the dead bodies are buried, these bodies will never decompose. That is a greater insult to human dignity. Because for decomposing you require some soil which would ultimately decompose the body. टीसीपी मंत्र्यान सोनसड्यावेले नियोजित कब्रस्तान रद्द करून समस्येचेर योग्य उपाय काडचो म्हूण बोर्डा आनी रायाचे लोक मागतात। आणि आमकां विश्वास आसा at this juncture as of today that TCP minister is a capable person and he is going to find a solution, and since this land, because cutting of the hill will come under him, he will agree that this land cannot be used for Kabristan or cannot be developed for a burial ground. He will definitely find a good land for the burial of the Muslim community. कब्रस्ताना खातीर केल्ल्या आदले प्रक्रिया रद्द करपा खातीर कोर्टाच्या पर्यायाचोय विचार चल्ला। The parishioners of Borda along with their legal counsels, advisors have taken a decision now to knock the doors of the court to file necessary petitions to undo whatever has been done till date. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। केप्यां श्री दुर्गा देवी कला आणि सांस्कृतिक मंडळान नवरात्री निमतान वेगवेगळ्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यावळी दवरिल्ली। पळयात कार्यावळीतली कांय खिणचित्रां। दुर्गादेवी कला सांस्कृतिक मंडळ 2010 साला आम्ही स्थापन केली। हे 8वे वर्ष। दुर्गादेवीच्या अखंड आशीर्वादान सगळे लोकांच्या केपकाराच्या सहकार्यान आणि सहभागान खूप आनंद जाता। एक ल्हानशें एसोसिएशन आज इतले अफाट लोकप्रिय मेळ्ळ्या, ताचे फाटल्यान दुर्गादेवीचो अखंड आशीर्वाद आणि केपेच्या लोकांचे सगळे सहकार, केपेचे सगळे लोक भाव भयणी सगळे जाती धर्माचे लोक ठामपणान एसोसिएशना फाटल्यान आसात। म्हणून 8वो नवरात्र उत्सव आम्ही खूप मोठ्या उमेदीन भरयता। दुर्गादेवी कला आणि सांस्कृतिक मंडळ एक 7 वर्सां पयलीं सुरू जालें आणि पयल्या वर्सा आमी खूप ल्हानपणान म्हळ्यार बारीक तरेन जाता तशें देवीची मुर्ती हाडून पुजा करून हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो। आणि तेन्ना आमकां आमी गोंयाक ही गरबा दांडिया गोंयकाराक तितली वळखीची नाशिल्ले। म्हणजे आमचे जे गुजराती समाज आणि राजस्थान बंगाली हांगा हो फेस्टिवल चड फेमस। आमी ही एक 8 वर्सां पयलीं अत्यंत ल्हान प्रमाणात स्टार्ट केल्ले। सांगपाक खूब उमेद जाता की आज ह्या 8व्या वर्सा जो पळय हांगा लोक जाता म्हळ्यार एक दांडिया गरबा दांडिया खेळपाच्यो बायलो धाकली भुरगीं दादले सगळे सामके एक कमीत कमी 700-800 लोक आसता आणि भायर पळोवपाक 1000 लोक आसता। म्हळ्यार साधारण 2000 लोक हांगा उपस्थिती लायता प्रत्येक दिसा। बाकी सगळ्या कडेन हाजेर सीडी घालतात आणि डान्स गरबा दांडिया हो चालू आसता। पण आमी केपें दुर्गादेवी सांस्कृतिक मंडळ
हाजो हांव प्रमुख सल्लागार म्हणून आमी एवरी डे फर्स्ट डे सोडून बाकीचे 8 दीस आमी हांगा लायव्ह ऑर्केस्ट्रा दवरतात. लायव्ह पदां म्हणटात आनी हे फक्त गुजराताक बी तशें जाता की गोंयाक आनी खंयच जायना. गिव एक ब्रेक.